नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू आजी ख्यात यक्षगान कलाविद मिजारू अण्णप्प हांगेले वळख दितस. साबार 70 वर्स यक्षगान कलाक्षेत्रांतू विदूषक म्हळ्यार हास्य नट जावन तुळू आणि कन्नड यक्षगानांतू कलाकार जावन सेवा दिल्लो मिजारू अण्णप्प कुडुबी समुदायाचा एक अमूल्य रत्न जावनस. ಕೊರಗಗೌಡ आणि पार्वती दंपतीलो सुपुत्र मिजारू अण्णप्प 1922 इसवींतू मिजारांतू जल्मलें. तांगेले प्राथमिक शिक्षण अश्वत्थपुर शाळेंतू जाल्ले. मिजार गांवचे यक्षगान मंडळीचो सण्णप्परायन अण्णप्पाक 1 वर्स यक्षगान तरबेत दिले. अण्णप्पान 18 वर्स प्रायरी यक्षगानांतू कलाविद म्हणून वावर आरंभ केले. पहिले 2 वर्स कटील मेळांतू, उपरांत 2 वर्स कूडलू मेळ, 10 वर्स इरा सोमनाथेश्वर मेळांतू विदूषक जावन पात्र केलो. नंतर 48 कर्नाटक मेळांतू नटन केला. तांकां विशेष प्रतिभा असून खंयचेय पात्राक जाल्यारी जीव भरतलें. मिजारू अण्णप्पान साबार 130 कन्नड आणि तुळू यक्षगान प्रसंगांतू पात्र घेतला. 1944 इसवींतू तांगेल्या यक्षगान भोंवडी आरंभ जाली. तांणी 35 रामायणाक संबंध पाविल्ले प्रसंगांतू, 30 महाभारताक संबंध पाविल्ले, पुराणाक संबंध पाविल्ले 17 प्रसंगांतू पात्र घेतला. अळिके रामಯ್ಯ रೈ, विद्वान रामदास सामग, महान स्त्रीवेषधार कोळ्यूरू रामचंद्रराव आणि इतर महान यक्षगान कलाकार सांगत तांगेले जोडी प्रसिद्ध जावन आशिली. कोटी ಚೆನ್ನಯ್ಯ, ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿ, ದೇವು ಪೂಂಜ, ಬಿರ್ದಿದ ಭೈರವೇರ್, ದಳವಾಯಿ ದುಗ್ಗಣ್ಣ, ಕಾಂತಬಾರೆ ಬೂದಬಾರೆ, ತೊಟ್ಟಿಲು ಮದಿಮೆ, ಕೋಡೂರು ಬೊಮ್ಮ, ಮಹಾಕಾಳಿ ಅಪ್ಪೆ, ಕಡುಗಲಿಕ ಕುಮಾರರಾಮ, ಸರ್ಪಶಕ್ತಿ, ಪಟ್ಟದ ಪೆರುಮಾಳ್, ಕಾಡಮಲ್ಲಿಗೆ, ಜಾಲಕೆರತಿ, ಸೊರ್ಕುದ ಸಿಂಗಾರಿ, ಬೊಳ್ಳಿಗಿಂಡೆ, कच्चूरू मालदी तांनी अभिनय केलेले प्रसिद्ध तुळू प्रसंग जावन आसत. यशोधर चरित्रे, भरतेश वैभव, नळदमयंती, हरिश्चंद्र तांनी नटन केलेले प्रसिद्ध चारित्रिक कन्नड यक्षगान प्रसंग जावन आसत. ह्या सर्व यक्षगानांतू तांनी निर्वहन केलेले पात्रानिमित्त तांकां खूब प्रसिद्धी लाभल्या. तेंकुतिट्टाचे यक्षगान परंपरेंतू मिजारू अण्णप्प उंचलो मालगडो कलाकार जावन आसा. मिजारू अण्णप्पाक साबार 148 मान सन्मान लाभल्यात. त्यापैकी 1991 इसवीचे कर्नाटक सरकाराचे राज्योत्सव प्रशस्ती, अखिल भारत तुळुकूटाची प्रशस्ती, कर्नाटक तुळू अकाडेमी प्रशस्ती, कन्नड संस्कृती इलाखेचो प्रशस्ती, जिल्हा मट्टाची यक्षगान प्रशस्ती, मांड सोभान प्रशस्ती, कल्लाडी कोरगशेट्टी यक्ष प्रतिष्ठान रिजिस्टर्ड ಬಂಟ್ವಾಳ प्रशस्ती, ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂची प्रशस्ती, श्री अंबिका पूर्णेश्वरी देवस्थान प्रशस्ती तांकां फावो जाल्ले प्रमुख प्रशस्त्यो. 1988 इसवेंतू दक्षिण कन्नड साहित्य परिषदेन तांकां प्रशस्ती दिवन सन्मान केला. सरकार ताकून कलाकारांक फावो जावचे निवृत्ती वेतन तांकां लाभला. इंग्लंड, बहरेन, बेंगळूर, मद्रास, मुंबई आणि इतर प्रदेशाचे संस्थे सावन तांकां प्रशस्ती लाभल्या. मिजारू अण्णप्प तुळू साहित्य अकाडेमीचो
सांदो जावन आशिल्लें त्या निमित्त तुळू भाषेचे वाडावळीक तांणी खूब देणगी दिल्या. तांचे कालारी कोंकणींतू यक्षगान नाशिल्ले ना जाल्यार कोंकणी यक्षगान क्षेत्रांतूय तांगेल देणगेर लाभत आशिल्ले. रसराज, रूपक चक्री, विदूषक रत्न, हास्य चक्रवर्ती मेळेले बिरुदू तांकां लाभला. असले महान कलाकार 3 एप्रिल 2016 इसवींतू देवादीन जाल्ले. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदाया तर्फेन ख्यात यक्षगान कलाविद मिजारू अण्णप्पा हांगेले आठव करता ती नमस्कार.